दिल्लीतल्या जंतर मंतर वाठारात चलपी विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनामध्ये एक व्हडली खबर आयल्या। ज्या केंद्रीय शिक्षण मंत्र्याच्या राजीनाम्याची मागणी करीत नीट विद्यार्थी आणि हेर तरणाटे धरण्याचेर बशिल्ले, तो मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पत्र धाडून निमाळो राजीनामो दिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या। देशभर चलत आयिल्ल्या नीट पेपर लीक आणि परीक्षेच्या गैरव्यवहार प्रकरणात निमाणेक व्हडले राजकीय घडामोडी घडल्या। लोकांची तिडक वाडत आशिल्ल्यान केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानान आपल्या पदाचो राजीनामो दिल्ल्याची माहिती मेळ्ळा। हे घडणुके उपरांत दिल्लीच्या जंतर मंतराचेर निषेध करपी विद्यार्थ्यांमदी आणि कॉक्रोच जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांमदी उमेदीचे वातावरण दिसून आयले। मजगती कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक अभिजीत दिपके हांणी जंतर मंतर हांगा जाल्ले रॅलीत आपल्या समर्थकांक संबोधित करताना म्हटले, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए अशी प्रतिक्रिया दिली। शिक्षण मंत्र्याचो राजीनामो हो फकत चळवळीचो पयलो पावंडो अशेंय ताणें स्पश्ट केले। चळवळीच्यो वट्ट 3 मुखेल मागणी आसात अशें दिपके हाणें सांगले। तातूंतली एक मागणी पुराय जाली, तरी उरिल्ले 2 मागण्या संबंधी सरकारान बरयल्ली हमी दिले बगर चळवळ फाटी घेवचे ना। नीट प्रकरणाक संबंधित जीव सोंपयल्ल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबाक दरेकी 1 कोटी रुपयाची अर्थीक मजत दिवची आणि निषेधा वेळार गैरवागणूक केल्ल्याचो आरोप आशिल्ल्या पुलीस अधिकाऱ्यांचेर कारवाय करची अशी मागणी ते करतात। आता ह्या प्रकरणात सरकार फुडें खंयचे निर्णय घेता आणि निदर्शकांच्या उरिल्ल्या मागण्यांक लागून खंयची भूमिका घेता हाजेर पुराय देश नदर दवरून आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।